पळय सो सी एज अ ऑपोजिशन वी हॅव ऑल हॅव कम टुगेदर कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आमी काम केलां सातूय आमदारांनी. सो आतां जे एश्युरन्स सरकारान दिलां म्हाका दिसता आसता वील हॅव टू सी कितली फुलफील कोताय ती बिकॉज दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी देर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट अ कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आनी वी हॅव डन आर बेस्ट टू सी दॅट गोंयकारांले मूळ गोंयकारपण आनी गोंयकारांक एक इच्छा हांव जाणा. सो गोंयकार मूळ गोंयकारांले इच्छा आनी गोंयकारपण हें सांबाळपा आमी गोंयकारां पासत काम केलां. सो सरकार कितें जाता जो जे अमेंडमेंट हाडटा ते रेग्युलायझेशन ऑफ हावजीस आनी कोमोल जाता वॉज वी हॅव अपोजीट बिकॉज तितून गोंयकार व्हडले म्हाका दिसता कोण इवन इफ दे आर गिवींग टू गोंयकार वी हॅव नो प्रॉब्लम बट भायल्यान चड फायदो घेतली ही रेग्युलेटी चड वाडटली. दॅट इज वॉट वी हॅव अपोज. दॅट इज द मेन थिंग वॉट वी डोंट वॉन्ट टू हॅपन. सी मूळ गोंयकारपण आमकां करपा जाय आमी गोंयकारां पासून काम करपा जाय. दॅट इज आवर होल मोटो and I have done my best what I have to do. केपेंकार आमगे मतदारसंघांचे जे केपेंचे प्रश्न आशिल्ले I have tried to bring it up to the government and it is to the government to decide and fulfill the promises. तर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे खंयचे मेजर इश्यू तुमी हायलायट केले आनी एश्युरन्स ताचेर तुमकां मेळ्ळा? एश्युरन्स जालां एश्युरन्स जायत मेळ्ळें प्रश्नूय जायत हायलायट केले एश्युरन्सीज मेळ्ळें. सो लेट अस सी देन आय विल वर्क नेक्स्ट 3 months. I will see what are the major issues what I have highlighted like many roads, infrastructure, एड्युकेशन आहा त्या बाबतीन एम्प्लॉयमेंटा बाबतीन हांव उलयलां. आमगेली जे IDC जमीन आहा तिंगा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाक मागला. सो लेट अस सी हाव गव्हर्मेंट वर्क्स एंड वी आर लेट्स सी हो हांव म्हणून आय एम नॉट happy with all most of the assurances but I will have to keep my fingers crossed and say that assurances are fulfilled. 15 days were enough. 15 days were enough actually. ना रे मिनिमम स्वता 20 दीस तरी आसपास जाले. सो 15 days नॉट इनफ उलोवपाकूय मेळना मरे तियात्राक धाडयताय तियात्राक युनेस्को रिकॉग्निशन मेळपाचो हेजेर तुमकां कितें सांगता? ना हांव उलयलां अशें तियात्र इज द आमगे मूळ गोंयकारपण हें सांबाळा. तियात्रान कितें सोशल वॅल्यूज सोशल अवेरनस ह्या तियात्रा वरवीं आमकां लोकां बरोबर हाडटाय. सो बेस्ड ऑन दॅट तियात्र युनेस्कोक हे लिस्ट जावपाचें गरज आहा. सो वी हॅव सपोर्टेड द बील आनी वी वील ऑल वर्क फॉर इट दॅट तियात्र बिकॉज दीस इज मूळ गोंयकारपण. जे इवन सरकार जे कितें वायट करता ते तियात्रा उद्देशीन भायल्यान लोकांक सरकारा दोळगत करता. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमगे तियात्रा उद्देशीन म्हाका दिसता जायतें बरेंपण जालां आनी वी हॅव टू प्रिजर्व दीस आयडेंटिटी ऑफ तियात्र. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.